आज आमी सगळ्यात पयलें जाल्यार वातावरण इतलें पॉझिटिव्ह आसा. हांवें खुबशीं इलेक्शनां पळयलीं पणजी. इतलें पॉझिटिव्ह वातावरण केन्नाच दिश्टी पडलें नाशिल्लें. इवन म्हाजी इलेक्शना कडेन हांव रावल्लो तेन्ना सुद्दां इतलें पॉझिटिव्ह वातावरण दिसनाशिल्लें. आयज म्हाका दिसता लोक एक बदला खातीर लोकांनी वोटींग केल्ली आसा आनी अशें चित्र दिश्टी पडटा की आमचो कॅन्डिडेट बरें कम्फर्टेबली जिखतलो. आयज वयत ते लोक उलयत आसात आनी ज्या तरेन लोक विटले हांचे कडेन 25 वर्सां त्या कडेन लोकांनी सामकें ठरयल्लें आसा की 2 वर्सांचेंच फक्त वोटींग आसतलें आनी 2 वर्सां नंतर परत जनरल इलेक्शन जातलें. तेन्ना एक परफॉर्मराक ह्या बॉडी वोटींग लोकांनी केल्लें आसा आनी तेजेर म्हाका दिसता एक कम्फर्टेबल मार्जिनान आमचो कॅन्डिडेट. ज्या तरेन BJP पॉलिटिक्स करता, गव्हर्मेंट तेंचो आसा, होम मिनिस्ट्री तेंची आसा, ज्या तरेन फ्लायींग स्क्वॉडाक जबरदस्ती केली वयता. काल एका कॅन्डिडेटाच्या घरा कडेन फ्लायींग स्क्वॉड धाडलो, तुमच्या ऑफिसान फ्लायींग स्क्वॉड धाडले. हें इलेक्शन कमिशन म्हणटा तें तेंची न्यूट्रलिटी काबार जाल्ली आसा. इलेक्शन कमिशन टोटली BJP कंट्रोल करता. मुख्यमंत्री आपल्या ऑफिसांत लोकांक आपयता आनी थंय तो पयशे वाडटा. मुख्यमंत्री तेज्या ऑफिसांतल्यान तेंगेल्या लँडलायनी वयल्यान लोकांक फोन मारून लोकांक धमकी दिता आनी लोकां कडेन मतदानूय मागतात. मुख्यमंत्री काल सगळ्याक भोंवता वेगवेगळे मिटिंगेक आनी कंप्लेन करूनय फ्लायींग स्क्वॉड पावना, कंप्लेन करून इलेक्शन कमिशनाचे कोण पावना, पुलीस पावना. पुलीस आमच्या लोकांक हॅरस करीत आशिल्ले काल दिसभर. आमचे जे मुवमेंट करता तांकां आडयत आशिल्ले. सो सगळी एंटायर मशिनरी ही भाजपान कंप्लीट दुरुपयोग केल्लो आसा आनी आमच्या लोकांक सोदोवपाचें काम केल्लें आसा. आमी काल ऑफिसां बसून आमचे एडमिनिस्ट्रेटीव काम करताले. हांव चॅक्स थोडे सायन मारता न्हू, तेणी इमिजिएटली फ्लायींग स्क्वॉडाक कंप्लेन केली आनी आमी ऑफिसांकूय बसपाक शकना. हांव थोडे आमचे बिल्स जे आशिल्ले चॅक्स सॅलरी आनी कसले आशिल्ले ते सायन मारतालो. आमी हे येवन आमकां सोदोवपाक लागले आनी तुमी येवन तुमगे काम करा. सो अशे तरेचे हॅरेसमेंट जे ऑफिशियली मुख्यमंत्री कंप्लीट दुरुपयोग करतात. काल तेणी मायन आमी इतलो ते बोवाळ मारतात मायनींग स्टार्ट करून तेन्ना करना आनी इलेक्शनाचे एक दीस पयलीं मायनींग कोड वायोलेट करतात आनी मायनिंगाची पॉलिसी डिक्लेअर करतात. सो हे कंप्लीट तेणी मशिनरी मिसयूज केल्लो आसा. पूण तेणी कितेंय करूं आयज लोक तेंचे बरोबर ना. हें येता ते 23 तारखेक तुमकां प्रूव जातलें की लोकांनी हांकां कशें जिटकारलेले आसात आनी म्हाका दिसता हांकां आनीक 10-15 वर्सां लागतलीं रिकवर जावपाक. सगळी मशिनरी यूज केल्या हांवें, कंप्लीट यूज केल्या ऑपोजिशनाक काबार करपाक. हांगा सगळे लिडरांक तेंचो गुरू तो आनी ज्या तरेन आपल्या गुरूचेर भाशा तेणी वापरल्या ही संस्कृती हिंदू संस्कृती जावपाक शकना. हिंदू संस्कृतीक एक गुरूक म्हणटा एक वेगळो मान आसता. तो आमचो विरोधक पूण त्याचे संदर्भान सुद्दां आमी उलयता आसतना ताका रिफर करता आसतना आमी वेलिंगकर सर म्हणटात. कारण ते एक हेंचो सगळ्यांचो गुरू, तांकां सगळ्यांक लिडर ताणें तयार केले आसा. तेजेर खंयच्या लेवलाचेर वचून भाशा करप, एक विरोधकाचेर खंयच्या लेवलाचेर, आपल्या गुरूचेर खंयच्या लेवलाचेर भाशा करप ही हेंची संस्कृती दाखोवन दिसता. आमी सुद्दां एक विरोधक आमचे हे आसताले. मनोहर पर्रीकर बरो ना जालो, एक वर्स तो हें जालो, पूण तेजेर सुद्दां आमी उलयता आसतना आमी एक सभ्यता पाळ्ळी, आमी एक लेवल पाळ्ळें. आमी तोच जर आमचो CM आशिल्लो जाल्यार आमचें तें तुडोवन पडटा आशिल्लें. आमी तेंच्या मुख्यमंत्र्याचेर बरो नाशिल्ले ते आरोप करता आसतना तेजेर अटॅक करता आसतना सुद्दां आमी एक सभ्यता पाळ्ळी. कारण आमची संस्कृती ती. तेंची संस्कृती कितें दाखयली तेणी वेलिंगकर सराचेर ज्या तरेन सामके खालच्या लेवलाचेर जावन हल्लो केलो, वेगळे वेगळे तेजेर हें केलें. म्हाका दिसता ही तेंचे संस्कृतीचें दर्शन तेणी केल्लें आसा.